आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक शिकयता सांगून की देवान रचलेल्यो वस्तू जावन आसात म्हूण फकत एक साधन. असल्या रचलेल्या वस्तू उदोरी मनीस देव रचणाराक वळखूंक पावचो, देव रचणाराचो मोग करूंक पावचो आनी देव रचणाराचेर उपकार आटोवंक त्यो वस्तू देवाचे आनी पेल्याचे सेवेक भेटोवच्यो. अशें करून मनीस ह्याच संवसारांत देव राज्याचो विस्तार करता. असली समजुनी मेळ्ळलो मनीस वाऱ्या वेल्या सुकण्या पोरी. जशें फाल्यांचें चिंतून ती कोडे भरून दवरिनात, ती उस्क्या मेकळी. ह्याच पासत मनशान जो वाऱ्यावेल्या सुकण्या परस अदीक जाणवायेन भरलेली देवाची रचना उस्क्या मेकळो रावंक फावो. जशें देव वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक पोसता आनी शेतांतल्या फुलांक नेटयता, तशेंच मनशाच्या गरजांकूय देव फावो तें दितलो. जो मनीस देव रचणाराक वळखूंक पावना आनी ताचेर बावरतूय दवरिना, तो मनीस फाल्यांचे भिरांतेन देवान रचलेल्या वस्तूंक आपलो फुडार म्हूण ताची पुजा करूंक लागता. पूण रचलेली रचना झाडां पाल्या परी आज फुलतात, फाल्यां भावतात आनी धूल माती जातात. भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें बरें करता आसतना, देवाचेर भावार दवरून चलता आसतना, मागण्यांन नितीन चलता आसतना आमच्या जिवितांत अवघडाय, कोश्ट, दुमाळो, ताळण्यो आनी त्रास आनी दूख येतातूच. आनी हबाकुकाच्या पुस्तकांत हबाकुकाक भाशेन म्हणटा, कित्याक म्हूण देवा तूं म्हाका उणीत पळोवंक दिताय. चोरून नागोवन मनीस वयर सोदता आनी कुशाल दिसता, कित्याक म्हूण आमच्या घरांत पिडा, मरण आनी भीक कित्याक. असल्या वेळार निराशी जावचें न्हय. दुसरे उणीत आदारून वयर सरल्यात म्हूण हांवें उणीत आदारून वयर सोदची गरज ना. जशें परी देवान हबाकुकाक बरवंसो दिलो म्हणून जांची काळजां प्रमाणीक न्हय ती मोडून पडटली, पूण प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवी आसतली. जशें परी जेजू शिसांक गोठाय दिली म्हणून सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसल्या पुरो. जशी परी भाग्यवन तिमोथाक धीर दिवन म्हणलें, देव तुका बळ दितलो म्हूण पातयेवन राव. तेच परी देव आमच्या कोश्टांत, अवघडायांनी आमकां बरवंसो, बळ आनी गोठाय दिता. निती आनी प्रमाणीकपणान संवसारांत आमी जियेतना तेन्ना देवाचेर आमी उपकार करिना, पूण देवाचेच कृपेन बरें कोत्तूच चालती बेश्टी चाकरां कशी आमी आमचो कायदो पाळटाव आनी सर्गीचें सूख जोडून घेता. जशें परी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 17 वळ 5 ते 10 त्या चाकरान शेतांत वावर कोत्तूच उपरांत घरांत येवन आपल्या दोनयाची सेवा केली. पयलीं आपल्या दोनयांक जेवण वाडून आनी उपरांत आपूण जेवलो. तेच परी आमी ह्या चाकरा भाशेन बरें करीत रावतोच नितीन आनी प्रमाणीकपणान देवाची आनी पेल्याची सेवा करीत रावतोच देव आपल्या सांगाता आमकां जेवणाक बसयतलो. सर्गीच्या राज्यांत आमच्या बऱ्या करण्यांचो आमकां फळ दितलो. तर आयज आमकांच विचारुया, देवाचो खालतो चाकर कसो हांव ह्या संवसारांत नितीन चलतां? ताळो नासलेल्यांक हांव ताळो जाता? उणीत वसता थंय हांव देवाच्या बोळान झूज मांडटा, वो हांवूच उणीत आदारून उणीत आनी वायट वाडयतां? जेजू सांगता, आमी जेवणाक बसता जाल्यार आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालुया. कोश्टांत त्रासान निराशी जावचें न्हय. देवाचेर भावार्थ दवरून आमचें पावल मारून भावार्थांत मोजोरेक रावंक दर एकल्याक फावो ती कृपा आनी बळ मागुया.